विसवा उपरांत परत एक फावट येवकार. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. 29 डिसेंबराक केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीच्या हस्तुकी पयल्या फेजीचें उक्तावण जातलें अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. जुवारीचो पयलो फेज पुराय जाल्या 25 ते 28 तारीख मेरेन सांजेचे 5 ते रातचे 8 मेरेन सेल्फी खातीर हो पूल उक्तो आसतलो अशें मुख्यमंत्र्यान कळीत केलां. येरादारी सुरू जाल्या उपरांत ह्या पुलाचेर लोकांक भोंवपाक वा सेल्फी काडपाक मेकळीक आसची ना. हे खातीर लोकांनी ह्या 4 दिसां भितर पूल पळोवन घेवचो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. गोरी शिला सर आज कितें विजीट आसली तुमच्या वांगडा कडेन गोरी शिला जुवारी ब्रिज हो लोकांची एक उत्सुकता आसा केन्ना सुरू जातलो सो दॅट माननीय आमचे नितीनजी गडकरी हांच्या हस्ते येता ते 29 तारखेची सांजचो 6 वरांचेर ब्रिजाचे फर्स्ट फेजीचें उक्तावण आमी करपाचें आसा. बट ताज्या पयलीं सगळ्या लोकांक एक क्रिसमसाच्या निमित्तान आनी लोकांक ह्या ब्रिजाचेर येवन सेल्फी घेवपाक म्हण किंवा पळोवपाची एक जी लोकांची उत्सुकता आसा, ज्या पद्दतीन अटल ब्रिज लोकांनी खूब मोठ्या प्रमाणात एन्जॉय केल्लो, त्याच खातीर होय ब्रिज आमी फाल्यां 25 तारखेच्यान 28 तारीख पर्यंत सांजचो 5 पासून रातचो 8 पर्यंत लोकां खातीर ओपन करता. लोकांनी मेन रोडा वयल्यानूच येवपाचें दोशी वाटेंतल्यान आनी ब्रिजा पर्यंत बॅरिकेटींग आसतलें. दोशी सायडींतल्यानूय थंयसर तेंच्या गाडयो थंयसरूच पार्क करच्यो आनी परत रिटर्न तशेंच वचपाक जाय. मेन ब्रिजाचेर लोकांक फक्त चलपा खातीर एवेलेबल आसतलो, फोटो घेवपा खातीर एवेलेबल आसतलो. लोकांनी कसलीच गर्दी न करता म्हणजे येवन ब्रिज पळोवपाचो आनंद जो आसा तो घेवचो, सेल्फी घेवची. त्या निमित्तान खूब लोकांक ब्रिज जो पळोवपाक जाय आनी क्रिसमस आनी हॉलिडेच्या निमित्तान खूब जाणांक ह्या ब्रिजाचेर येवपाची संद ही पयलेच फावटी. ताज्या उपरांत ब्रिजाचेर चलपाची संद मेळची ना, ब्रिज वयल्यान पळोवपाची संद मेळची ना. एकदां ट्राफीक मुवमेंट सुरू जालो काय पॉसिबल ना. म्हणून सगळ्या लोक आग्रहात्सव आमच्या सगळ्यांनी, आमची युवा मोर्चा सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली की ह्या ब्रिजाचेर आमकां लोकांक पळोवपाची संद